नुस्तें आयात बंदी आड सरकाराचेर दबाव हाडूंक ट्रेडरांची गोंया भायल्यान नाकाबंदी। एके वटेन सिंधुदुर्गांतलो आमदार इन्सुली नुस्त्याचें होलसेल मार्केट उबें करता, दुसरे वटेन कर्नाटकांत गोंयच्या नुस्त्या एक्सपोर्टाची नाकाबंदी। कर्नाटकांतले नुस्त्याचे ट्रेडर्स आक्रमक जाले उपरांत गोंयच्यान एकूय ट्रक कर्नाटका वटेन वचूना। कर्नाटकांतल्या ट्रेडर्सांनी पोळ्या कारवार हायवे आडोवन गोंयचे 5 ट्रक परत धाडिल्ले। गोंयान कापास्ताद आसल्यार कायमची आयात बंदी करची। गोंयचें नुस्तें गोंयांतूच खपोवचें म्हूण कर्नाटकांतल्यान चॅलेंज। गोंयचें नुस्तें सध्या गोंयकारांक। माग रापणीचे ताज्जे बांगडे, बांगडुल्ल्यो, पेडवे, दोडयारे, खापी कितल्या तेंपान गोंयच्या मार्केटांनी सवाय भितर। आयज बाजारान नुस्त्याक खूब आसा, कित्याक हांगसरल्यान जे नुस्तें वयता गोंयचे भायर तें बंद केलां आनी गोंयचे हांगा येता ते बंद केलां। भायले भितर येताले ते भायले आवटसायडर्स जो कर्नाटका महाराष्ट्राच्यान जे कोस्टल बेल्टाच्यान जे नुस्तें येताले ते हांगा येवपाचें बंद केलां म्हणून हांगा नुस्तें खूब आयज इतलें नुस्त्याक पूण वरायटी ना। जे भायल्यान येताले तितून वरायटी आसताले पूण हांगा आसा फक्त बांगडे, जे गोंयचे पडटा ते बांगडेच खावपाचे आनी इसवण बी आसा, पापलेट आसा, पूण ती रेट देंवना अजून पर्यंत। फक्त बांगडे तुमकां जे 800 रुपयांनी 700 रुपयान असेल ते 400 रुपया 500 रुपयान बांगडे आज नुस्तें खूब आसा। कर्नाटकांतल्या नुस्तेकारांनी ताणून धरिल्ल्यान गोंयच्या ट्रेडर्सांचें सणकलां। मंत्र्यांनी खंय मध्यस्थी करून जाळवणदारांक घेवन विशय तडीक लावचो। आमी मारगांव होलसेल फिश मार्केट आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करता। आमी ते वायलन्स आमी एगेन्स्ट आहा आनी हे जे कितें आसा ते आमी सदांच सांगता गव्हर्मेंटा कडेन ते बसून सॉल्व करपा जाय। आतां तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा तांकां त्रास जाता, नुस्तें तेंचे आयन येना, ताका लागून तुमी आतां ते गाडी हांगाची गोंयची गाडी सोडना। फिश ट्रेडर्स खंय FDAचे अटी आनी नेम पाळूंक तयार आसात, मात नेमकें कितें करपाचें तें खंय कोणूच सारकें सांगिना। होलसेल फिश ट्रेडर्स आसा ताका नुस्तें हाडपाक दिवचें। आमी इन्सुलेटेड आमी सांगलां गव्हर्मेंटाक की आमी रेडी आसा इन्सुलेटेड व्हेकल्सान हाडपाक आनी तुमचे कितें नॉर्म्स आसा थोडे आमकां तुमी प्रॉपर गायडलायन्स आमचे आजून पासून आमकां मेळना तुमकां एक्चुअली कितें जाय तें। तरी आसतना आमी जाय ते डॉक्युमेंट्स दिवन आमचे लायसन्स आमी एप्लाय केल्ले, ते आजून आमकां लायसन्स दिवपाक ते तयार ना। थोडे आमचे फॉर्मेटाचे आमी SGPTचे थोडे आमकां कितें क्लियरन्स मेळपाक जाय, म्युनिसिपालिटीन क्लियरन्स मेळपाक जाय, ते आजून आमकां मेळना। तेज्या बद्दल आमी टायम पासून गव्हर्मेंटा कडेन मागला की आमी वी वील फुलफील। आमी कांय सांग ताना आतां कितें जालां ते तुमी आतां गोंयचें नुस्तें म्हणटात, गोंयचें नुस्तें आतां थोडे आसा ते थोडे जाता मात थोडे दीस उणें आसता, मायज आसता, मागीर नुस्त्याक गोंयचें नुस्तें गोंयांक पावना, ते भायले येवपाक जाय आनी गोंयचे भायर वयता। तशें ट्रेड आज कितले वर्सान चालू आसा आनी हेज्यान लोक सगळे खूश आसले। गोंय सरकारा कडच्यान कोटयांनी सबसिडी घेवपी ट्रॉलर आनी बोटकार शेकड्यांनी कोटयांचो एक्सपोर्ट करता आनी गोंयकार सुक्यार। गोंयकार खाता भायले जेल आनी फॉर्मेलिनाचें नुस्तें म्हूण प्रुडंटानूय हो विशय फाटले कांय दीस लावन धरिल्लो। आतां कारण आनी परिस्थिती कितें आसूं, ह्या ना त्या कारणान गोंयचें ताज्जें फडफडीत नुस्तें सध्या आशिल्ले तशें हक्कान गोंयकारांच्या पानार। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।